आणि आता हांव मागतां दिगंबर बाप कामती कडेन जे विरोधी पक्ष नेते आसात जाच्या सरकाराच्या वेळेचे खूब म्हाका तरी दिसता की चणेकार फुलकार हे तांचे सातत्यान तो उल्लेख करतालो जो बारीक लोकांचो सरकार आसलो म्हणून हांव ताचे कडेन मागता ह्या वेळार ताणें उलोवप सगळ्यांक बरी सांज आवडटा. आज हांगा आमी सगळे ओपिनियन पोल डे मनोवपा खातीर जमिल्ले आसा आनी ओपिनियन पोल डे म्हणजे आयचो दीस गोंयची अस्मिता गोंयच्या सगळ्या स्वाभिमानी गोंयकारांनी केल्लो निर्धार तो दीस आज आमी मनयतात. एकजुटीचो दीस आमी मनयतात. ओपिनियन पोल जालो गोंयकार जिखले आनी ताकाच लागून आमी आज गोंयचे दायज गोंयचो एकवट सांबाळपाक शकले अशें हांव सदांच मानतां. हांगा हजर आशिल्ले ह्या प्रोग्रामाक म्हजे सगळे विधानसभेतले सहकारी बाकीचे सगळे मानेस्त आनी ह्या सभेचे आयोजक खरें म्हटलें जाल्यार ही सभा अशा हिस्टॉरीक मैदानाचेर जाता ज्या मैदाना वेल्यान राम मनोहर लोहियान गोंयान क्रांतीची मेसेज दिल्ली एक स्लोगन दिल्लो जय हिंद आणि तातूंतल्यान मुखार वचून 1961 19 डिसेंबराक गोंय स्वतंत्र जालें. आज गोंयाक जर खरी गरज आसा परत एकदा क्रांतीची मेसेज ह्या ऐतिहासीक मैदाना वयल्यान सगळ्या गोंयकारांक दिवपाची आज गरज आसा की गोंयच्या लोकांच्या माथ्याचेर गोंयच्या लोकांच्या अगेन्स्ट कांयच तुमी तोपपाक जायना. हांव बाब शुभम आनी ताजे सगळे वांगडी हांचे अभिनंदन करता. आमी शेळ मेळावले केल्ले आमी रातचे 10 वरांनी शेळ मेळावले पाविले सगळ्या लोकां कडेन आमी उलयले. तांच्यो बायलो शिकिल्यो ना तांच्यो बायलो कोण व्हडले शिकिल्ले ना पूण त्या बायलांचो निर्धार त्या बायलांनी सांगले आमी गरज पडले जाल्यार गुळयो खावपाक तयार आसा पूण आमी फाटल्यान सरपाना. हो निर्धार ह्यो बायलो हे भुरगे वयर गेले मुखार चल्ले आनी म्हणून आमकां दिसलें की लोकांचो आवाज लोकशाही म्हणजे कितें. आता 26 जानेवारी रिपब्लीक डे. रिपब्लीक म्हणजे कितें. रिपब्लीक म्हणजे प्रजासत्ताक. या देशात प्रजासत्ताक राज्य एक्सेप्ट केलें. प्रजासत्ताक म्हणजे प्रजेचे राज प्रजे खातीर चलयल्लें राज प्रजेच्या विरोधात चलयल्लें राज्य न्ही. आज हे सरकार जे करता हे प्रजेच्या विरोधात सरकार करता आणि म्हणून म्हाका दिसता जर आमी सगळ्यांनी एक जावन म्हणजे ताणें एक उदाहरण दाखयलें की एक ल्हानसो गांव शेळ मेलावलेचो गांव ज्या गांवांत तांच्या आयकनासतना तांच्या माथ्याचेर हो प्रोजेक्ट घालपाक सोदतालो. 9 म्हयने ते झगडले फाटल्यान सरले ना तांचो एकवट कोण फोडपाक शकलो ना. सगळ्या गोंयच्या लोकांनी तांकां तेंको दिलो. वेगळ्या वेगळ्या गांवांतल्या लोकांनी तेंको दिलो. सत्तेक निमाणे तांचे मुखार तकली बागोवची पडली आणि प्रोजेक्ट शिफ्ट करचो पडलो. हे एक बरें उदाहरण आमकां बाब शुभम आनी ताज्या वांगड्यांनी दिल्लें आसा. म्हाका याद जाता हांव मुख्यमंत्री आशिल्लो. म्हज्या पयलींच्या सरकारान SEZ दिल्ली. हांव मुख्यमंत्री जातकीर एज्युकेशन जालें व्हडलें आमकां SEZ नाका 17 SEZ सँक्शन केल्ली. लोक येवन म्हाका मेळ्ळे लोकांनी 10,000 लोकांचो मोर्चा हाडलो. हांव ताणें म्हाका पटोवन दिलें की SEZ गोंयांत बरोबर न्ही. म्हाका तांचो विचार मानलो आनी गोंयचो राज गोंयचो मुख्यमंत्री एकमेव दिगंबर कामत जाणें SEZ स्क्रॅप करपाचें डिसिजन घेतलें. प्रेस्टीज केली ना इगो केलो ना. लोकांच्या डिमांडाक लोकांचो विरोधाक मान दिवन तकली बागयली. तें खरें सरकार. प्रजासत्ताक म्हणटा तें प्रजेचें सरकार. आतां हांगा उलयता आसतना सगळ्यांनी सांगलें की 25 तारखेच्यान विधानसभा आसा. विधानसभे भितर प्रायव्हेट मेंबर्स रेजोल्युशन घाला. हांवें प्रायव्हेट मेंबर्स रेजोल्युशन घाला. बाब विजयाचें प्रायव्हेट मेंबर्स रेजोल्युशन आसा. बाब रेजिनाल्डाचें प्रायव्हेट मेंबर्स कदाचित तिनूय रिक्लब जावन तें रेजोल्युशन 100% विधानसभेत डिस्कशनाक येतलें आनी तेन्ना लोकांक कळटलें दूध का दूध पाणी का पाणी. कोण खरें उलयता कोण नाच करता कोण भायर एक उलयता कोण भितर एक उलयता हें सगळें त्या दिसा क्लियर जातलें. हांवें तुमकां म्हाका मेळपाक हांवें तांकां सांगिल्लें आमी विधानसभेत क्वेशनूय घालतले. आमी विधानसभेत कॉलिंग अटेन्शन मोशनूय घालतले. जे मार्ग आमचे मुखार आसा विधानसभेत प्रश्न उठोवपाचे ते उठोवन सरकाराक धारेर धरपाचो आमचो सामको प्रयत्न आसतलो. थंय आमी खंयच फाटीं पडपाक शकपाना. आमी ओपिनियन पोळा वेळाचेर आमी ल्हान आशिल्ले पूण म्हाका संदी मेळ्ळी तेन्ना
बाबजॅक सिकेर, शाबू देसाय, उदय भेंब्रो असे खूपशे नामनेचे लोकांचे आमकां उतरां आयकुपाक मेळ्ळी. गोंयचो शाहीर उल्हास बुयांव गांवकारांनो जायाक जागे हे सॉंग घेवन तो आख्या गोंयभर भोंवलो. तातूंतल्यान गांवकार जागे जाले, तातूंतल्यान गोंयकार जागे जाले आनी ओपिनियन पोल आमी जिखलो. तशेंच आज गोंयांत आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन करपाची गरज आसा. तुमचो एकदम गोंयकार एक पावल हेक्टराचे हें हो स्लोगन खरो म्हटल्यार आयडियल आसा, सामको आयडियल. हांव तांचें अभिनंदन करता की खरोच बरो स्लोगन ताणें कसलेंच काय हें करनासतना गोंयकारां खातीर केल्लें आसा. आनी प्रजासत्ताक दीस 26 तारखेक आसा, ताच्या फाटल्याच दिसांनी एसेंब्ली आहा. एसेंब्ली भितर आमचो आवाज असो आसतलो की प्रजेचे राज, प्रजेन केल्लें राज आनी प्रजेक जाय तेच ह्या गोंय राज्यांत जावपाक जाय. प्रजेक नाका तें कांयच जावपाक जायना. आमी डेलिगेशन घेवन हांव हुबळी गेल्लो कोंकण रेल्वेचे जनरल मॅनेजराक मेळपाक. आमचे बरोबर खूब जाण आशिल्ले, 25 ते. त्या जनरल मॅनेजराच्या ऑफिसांत फाटल्यान एक व्हडलो पोस्टर आहा. तुमी कोण पावले जाल्यार हांव नको. त्या पोस्टराचेर धवो फुल्ल दूधसागर दाखयला, दुधा भशेन दूधसागर. ताका हांवें एकूच प्रश्न विचारलो, डबल ट्रॅक जातकीर दूधसागर धवो उरतलो रे? दूधसागर कितें जातलो तो दुधाचो दूधसागर जावपाना, तो कोळश्याचो दूधसागर जातलो. ते दुधाचो दूधसागर आसा तो वतलो. आनी ताका हांवें प्रश्न केलो, तुमी डबल ट्रॅकिंग जस्टिफाय करता? सगळे पॅसेंजर ट्रेनी कोंकण रेल्वेचेर वता ट्रॅकाचेर. तुमच्या ट्रॅकाचेर फक्त 5 ट्रेनी वता, म्हणजे नांवां सुद्दां पांयाट आहा. यशवंतपूर एक्सप्रेस, अमरावती एक्सप्रेस, गोवा दिल्ली एक्सप्रेस, 2 कुळेच्यो ट्रेनी लोकल आनी बाकीच्यो सगळ्यो कोळश्याचे रॅक्स घेवन वचपी ट्रेन. तुका डबल ट्रॅक कित्याक जाय? ताका ताचे कडेन उत्तर ना. तो म्हणटा आमकां वयल्यान आयला, पूण लोकांक जर गोंयचें नाका जाल्यार आमी तें करपाक शकना. हेंय ताणें त्या वेळाचेर सांगलें. आनी म्हणून म्हाका दिसता आज ह्या लोहिया मैदानाचेर राम मनोहर लोहियाच्या पुतळ्याक साक्षी दवरून आमी सगळ्यांनी ठाम निर्धार करपाक जाय की गोंयांत जशें ताणें 1946 18 जुनाक जो आमी क्रांती दीस मनयतात, क्रांतीचो एक कीट पेटयली सगळ्या गोंयकारांच्या काळजांत. परत ती कीट गोंयकारांच्या काळजांत पेटोवपाची गरज आसा. जातूंतल्यान हे सगळे प्रोजेक्ट जे जावपाक सोदता हे सगळे बंद जावपाक जाय, हे जावपाक दिवपाक जायना. असो ठाम निर्धार आज हांगाच्यान वता आसतना आमी सगळ्यांनी करपाक. हांव परत एकदां तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता, कारण तुमी खरेंच बरी एक देख दाखोवन दिल्ली आहा. तुम्ही सगळे गोंयकारांक एकठांय हाडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. म्हजोय प्रयत्न तसोच आसतलो की आमी तुमचे बरोबर सदांच आसात. गोंयकाराच्या प्रजेच्या विरोधात, गोंय राज्याच्या हिताच्या आड जे कितें निर्णय घेतले वतले त्या निर्णयाक आमचो ठामपणे विरोध आसतलो भायर आनी विधानसभेची अशें स्पश्ट आश्वासन तुमकां दिता आनी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा. Sabio. आता एक स्ट्रीट प्ले जाते तुमचे कडेन थोडे आनी 5 मिनटां मागता प्लीज उपकार करून. ल्हान भुरग्यांनी बरीचशी स्ट्रीट प्ले बसयल्ली आसा. कांय वेळाच्या अभावा मुळे आमी ती तुमकां पयलीं दाखोवपाक शकले ना. करना ओके. आतां आमकां राजू काब्राला कडेन ताणें ओट ऑफ थँक्स आभार आनी काबार करचें. गुड इवनिंग. सगळे कासा जाले. मागता बरे भाशेन घरा शिवकोण वचपाक भायसरले ते सगळे आमचे लिडर भावांनो भायर सरले उलयन. कितें म्हणला ते काळजांत दवरचें, म्हणला ते थारावचें. फकत उतरांनी जावचें ना गोंया, फकत उतरांनी सुटपा ना गोंया आमचे. आनी हे जे झूज आहा बॉलमॅक्सान म्हणटा ते भाशेन हांव तेजे भाशेन आनीक पिसो धाकटुल्या गांवाचो नागवा. आनी हे जे आमच्या आमदारान थिंगा विल्फ्रेड डिसान म्हाका मातशी उडकी मान आम घात केला ते भाशेन त्या घातक्याक पत्तून घेवचे न्ही आमी. मागता त्या लिडरा कडेन ते पत्तून येतले आमगे हे रे आमगे भायर उडय ताका. कित्याक असली लिडर आसल्यार आनी असले लिडर आमी जमा केल्यार
हे परत गोंय आमी इकून इकून पडटले आनी आमी काम सोडून बसले घरा आज गोंय पासत झुजपाक ते झुजत रावतले. थँक्यू सगळ्या म्हज्या भावा मुड्यानो, तुमी हे आज आमचो पोल दिसा आदार केलो आनी हांगा बरेच संख्यांनी तुमी येयली दाखोवपाक सपोर्ट अँड लव फॉर गोवा. दिस इज वॉट वी वॉन्ट, दिस इज वॉट वी आर फायटींग फॉर. And the only purpose is to save our Goa from destruction and to get democracy back to Goa. We need democracy. नाजाल्यार आनी जायते पिशे जातले म्हाज्या भाशेन आनी अशेंच रस्त्याचेर भोंवतले सांगपा बाबा पुरो तुमचे आमी चलयतले गोंया म्हण. This is what we are saying. This is what we are asking. This is not what we are telling. We are not requesting you, but we are threatening you. This government is been threatened by thousands and lakhs of people who truly love Goa, who truly want Goa to be back to its originality. We want our rivers back, we want everything back. We want our roads back, we want our beaches back, we want everything back. We don't want some outsiders coming here and ruining the state. Stop this nonsense. And please get out of here if you don't think like all of us. Thank you and good night.